मुरगाव बंदराच्या हद्दीत एक बार्ज बुडली। दर्यान उबे आशिल्ल्या जहाजाकडेन वतना ह्या नदी बुडिल्ल्या बोटीच्या पोरण्या अवशेषांक ती आदळली खंय। बोटीच्या पोरण्या अवशेषांक आदळिल्ल्यान बार्जीच्या सकयल्ल्या भागाक चीर पडून उदक भितर सरले। बार्ज बुडटाली तेन्ना बार्जीचेर 8 ते 10 खलाशी आशिल्ले। सगळ्यांक वाटावपाक यश आयलें। फ्लोटिंग क्रेनीच्या माध्यमांतल्यान बार्ज उदकांतल्यान भायर काडपाचो यत्न केलो खरो, पूण ती बुडिल्ल्या बोटीच्या अवशेषांक आडखून उरली। नेटान व्हांवपी वारो आनी उफेत्या ल्हारांक लागून बार्ज भायर काडपाक मेळ्ळी ना। ती भायर काडपाक आनीक कांय दीस लागतले। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार 2 बोटी हे सुवातेर बुडिल्ल्यो। तातूंतले एका बोटीचे अवशेष भायर काडले, पूण दुसऱ्या बोटीचे अवशेष अजूनय काडूंक ना। ह्याच बोटीचे अवशेष अजूनय उदकान आसात आनी ताकाच आदळून ही बार्ज बुडिल्ल्याचे आयकपाक येता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।